आतंकवादी गट हमासाचो मुखेली इस्माईल हनियाक इराणात मरण. इराणात नव्या राष्ट्रपतीच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक गेल्ले कडेन इस्रायलाच्या हल्ल्यांत मरण. पर्यबाट वेर्णा मोठे झाड मुळासकट रस्त्यार कोसळ्ळे. येरादारीक आडखळ. फायर ब्रिगेडीचे जवान घडणूक सुवातेर रस्तो मेकळो करपाक काम सुरू. बारा जाण उजगांवच्या सरकारी मुळावे शाळेत भरले उदक. मोठ्या पावसात शाळेचे छप्पर लीक जावन उदक क्लासींनी. फोंड्या जुना बाजार मुळावे शाळेची हेडमिस्ट्रेस ट्रान्सफर. भुरग्यांची तिसरे दिसाय शाळेक दाणी. हेडमिस्ट्रेस म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. पालकांची दिशाभूल. एक्टिव्हिस्टांचे आरोप फट. पणजी स्मार्ट सिटीचे कामाचे फोटो हायकोर्टात. शारभर रस्त्यार फोंडकुला. सरकार म्हणटा देमायज उटंगराचो परिणाम. पावस कमी जातानाच दुरुस्ती. जाप दिवंक मागलो वेळ. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र वाठार करपावेल्यान सरकारा आड अवमान याचिका. सरकारान लोकांक सेटल करूंक हायकोर्टा कडेन मागली मुजत वाडोवन. मुजत 24 जुलयाक सोंपल्या. हवामान बदलाचो अंदू काजूचे पिकाचेर मोठो परिणाम. पीक 30 ते 32% पडलें. गोंया भायल्यो काजू गोंयच्यो काजू म्हणून विकतात. बागायतदार मागता कारवाय. अल्पवयीन चलयेचेर रेप जाल्ल्याची केस सांग्यार पोलिसांनी केल्या रजिस्टर. एकल्याक अटक. तीन ऑगस्ट मेरेन गोंयांत येलो अलर्ट. आता मेरेन गोंयांत 113 इंच पावस. सरासरी परस 49% मायज. केरळाच्या वायनाडात मरणाचो आकडो वाढलो. 140 वयर नागरीक सोंपले. कितलेशेच जखमी. कितलेशेच बेपत्ता. बचाव कार्याक नेट. विरोधक राजकी लावा खातीर रोमी कोंकणीचो इशू उस्तितात. रोमी कोंकणीचो नाशिल्लो मुद्दो परत परत उस्तुचो न्हय. मुख्यमंत्र्याचो विधानसभेत उलो. जम्मू आणि काश्मीरात भारतीय सेनेआड गनिमी झुजा खातीर पाकिस्तानी प्रशिक्षित कमांडो घुसल्यात जम्मू काश्मीराच्या दोंगराळ वाठारांनी. आदल्या डीजीपीचो दावो. अरविंद केजरीवालाचो जीव धोक्यात. बीजेपीचे राजकीय षडयंत्र. घरकान सुनीता केजरीवालाचो इंडिया ब्लॉक रॅलीत दावो. फामाद टुरिस्ट डेस्टिनेशन लेह लडाखाचे तापमान वाढले. पावले 35°C. फ्लायट्स डिले आणि रद्द. एअरक्राफ्ट इंजिन फेल जावपाची शक्यताय. टोमाटा आणि कांद्याचे वाडटे दर नियंत्रणात दवरूंक केंद्र सरकारान मार्केटिंग फेडरेशना वरवीं माफक दरान टोमाटा विक्री केली सुरू. कांद्याचो स्टॉक वाडयलो. पंजाबात जम्मू जोधपूर एक्सप्रेस ट्रेन थांबयली. बॉम्ब आसा म्हणून कोणे माहिती दिल्ली म्हणून ट्रेन थांबयली. सोद चालू. वंदे भारतात नॉनव्हेज जेवण दिले म्हणून जाणट्या पॅसेंजरान रेल्वे कर्मचाऱ्याचेर वाजयले. कर्मचाऱ्याची माफी मागची. लोक तापलो. बीसीआय राज्य बार कावन्सिला घेतात ती एनरोलमेंट फी ॲडव्होकेट कायद्यान थारायिल्ले मर्यादे परस चड आसूंक फावना. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. पॅरिस ऑलिम्पिक्सात भारताक दुसरे पदक. मनु आणि सर्बजोताचे जोडयेन 10 मीटर एअर पिस्तूल नेमबाजीत जोडले कांशा पदक. मनुचो 2 पदकां जोडपाचो विक्रम. शेअर मार्केटात पॉझिटिव्हिटी. निफ्टी 24,940 सावन ट्रेड. चडशे इंडेक्स पॉझिटिव्ह ट्रेड.